नमस्कार, भांगरभूत डिजिटल टीम तुमका दिता आयच्यो मुखेल खबरी। आरटीआय कायद्याच्या कलम 26 खाला तो कायदो दरेका राज्याच्या भाषेत उपलब्ध आसपाक जाय। तो रोखडोच कोंकणीत अणकारीत करतले अशें राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी सांगले। परवरी पुलिसांनी धरिल्ल्या मोवाळी घालून घरा फोडपी टोळयेन 7 म्हयन्यांत 70 परस अधिक घरा फोडल्यात। फेब्रुवारी ते सप्टेंबर ह्या काळात ह्या टोळयेन 1 कोटी वयर रुपया लुटले। मारियो सांताना बाप्तिस्ता उर्फ सांतान हांणी चौकशे वेळार आपुणच ह्या टोळयेचो मास्टरमाइंड आशिल्ल्याची कबुली पुलिसांक दिल्या। माहिती अधिकाऱ्याचे काम माहिती न्हयकारप न्हय तर ती दिवप। विधानसभेतल्या प्रश्नांतल्यान जी माहिती दितात ती सामान्य मनशाकय दिवंक मेळटा। आडवाद सोडल्यार खंयच्याय प्रकारची माहिती दिवपाक न्हयकारूंक फावना अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगले। आपयता तेन्ना हजेरी लावपा सयत पुलिसांक हांव तपासात पूर्ण सहकार्य करता अशें सुभाष वेलिंगकार हांणी दिवचल पुलीस स्टेशनाचे हजेरी लायले उपरांत सांगले। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे कुडी विशीं वादग्रस्त विधान केले उपरांत पयलेच खेपे त्यांनी प्रतिक्रिया उक्तायली। कोलवाड पुलिसांनी हाऊसिंग बोर्डात धाड घालून 71,718 ग्राम गांजो जप्त केलो। दुबावी साहिद मुहम्मद हाका अटक। शिल्पा पंडित आणि रीना फर्नांडीस हांची फास्ट ट्रॅक कोर्टा खातीर एडहॉक जिल्लो न्यायाधीश म्हणून नेमणूक।